आसा मॅडम जेनिफर, त्याचबरोबर आमचे WRDचे मिनिस्टर मेरी सर हांकां दोगांक मेळपा लागून हांगा आयिल्ले आशिल्ले. आमचे सगळे वाडे आनी वालकणी आमचे जे SIPचे म्हणजे साळावली इरिगेशन प्रोजेक्टाक जे आमचे इफेक्टेड लोक जाल्ले हे लोकांचे खुबशे प्रश्न आशिल्ले गेल्ले 35 ते 40 वर्सां फाटले. सो हे प्रश्न टायम टू टायम विधानसभेक येताले. त्याचबरोबर आमी खूब फाटी आयज फाटी आवाज काडलो कडेन आशिल्लो आनी ते खंय तरी आयज तडीक लागपा जाय. हेका लागून खास करून आज एक स्पेशल आमी नोट्स आयज आमी मॅडमी दिल्ले कडेन आसा. चडशे विशय आसा वर एवरी डिपार्टमेंटा कडच्यान थोडो आसा तो क्लियर जावपा खातीर. कारण आमकां जी जेन्ना पयली जमीन दिल्ली 10,000 स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चर आनी 400 स्क्वेअर मिटर हावजींग. सो ती एग्रीकल्चर जी जमीन पयली दिल्ली ती क्लास 2 दिल्ली आमकां, ती आमकां क्लास 1 करून दिवची, जेणे करून आतां कितलीशेच वर्सां जालीं लोकांक कांय जे प्रॉब्लेम्स आसात, फॉर एग्जाम्पल लोन्स काडपा जाय आनी कितें करपा जाय ते बँकेंतल्यान आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय. हेजे खातीर खास करून हे गव्हर्मेंटान जेन्ना पयलीं आमकां प्लॉट अलॉट केल्ले, सनद दिल्ली, त्या मनशाच्या नांवार परत ती आमकां क्लास 1 करून दिवची हो आमकां खास डिमांड आशिल्लो. आनी हेका लागून एक कितलीशींच वर्सां कित्याक आमचे सगळे लोक जे आसात वाडी भागाचे किंवा वालकडी भागाचे तांकां टायम टू टायम आमी गेल्ली जितली आमची मिटींग जाल्या जवळ जवळ आमची 54 मिटींग आमची SIP जाल्ली कडेन आसा. पूण हातूंतल्यान केन्नाच क्लियरिटी आमकां दिल्ली कडेन ना. आयज जेन्ना मॅडमीक मेळ्ळे तेन्ना तांचे कडच्यान एक आमकां एश्युरन्स मेळ्ळे कडेन आसा की हे जे प्रश्न आसात ते तातूंत भितर आनी प्रश्न म्हणल्यार आमची सर्वे जी आसा म्हणजे WRD डिपार्टमेंटा कडेन भरपूर जमीन आसा आनी ती जमीन जी लोकांक दिवन उरलेले कडेन जी जमीन आसा ती एन्क्रोचमेंट थोडी जाल्ले कडेन आसा, थोडी डिपार्टमेंटा कडेन आसा, तिची सर्वे जाल्ले कडेन ना अजून पर्यंत. आनी ती सर्वे न जाल्ले कारणांतल्यान जे उरिल्ले जे लोक आसा म्हणजे जवळ जवळ 72 फॅमिलीज ज्यो आसा तांकां अजून पर्यंत कांयच तेजी बेनिफीट मेळना. ना तांकां एग्रीकल्चर प्लॉट मेळना, ना हावजींग प्लॉट मेळना. सो ह्या लोकांक आमकां थंय एकोमोडेट करून घेवपाक मेळटा. आनी जे कितें लोकांक ते आज इलिगल घर बांदले कडेन जांकां प्लॉट मेळना आसतना ते उरले कडेन आसा फॅमिली आसा तांकां थंय एकोमोडेट करून घेवन तेंची ती तांकां डिमार्केट करून तांकां थंय तांचो रायट दिवपाक मेळटा. सो ह्या सगळे विशय जे आसा ते ह्या लोकांक मेळपा जाय. गेल्ले 40 वर्सांचो विशय मॅडमी कडेन जेन्ना उलयले तांणी एक आमकां एश्युरन्स दिलें, कित्याक हेजेर आमकां जेन्ना हांव आमदार जालो जवळ जवळ 2 मिटींग आमच्यो जाल्यो. लास्ट आमची जी रिहॅबिलिटेशनची मिटींग आशिल्ली ती 2012 जाल्ली, लास्ट जाल्ली ती. तेजे नंतर 2018 परत जाली. परत 2-3 आमची ऑफिशियल मिटींगे जाल्ल्यो आनी तातूंतल्यान थोडें डिस्कशन जाल्लें. पूण मॅडम जाल्ल्याक परत आमचो विशय केन्नाच येयलो ना. एसेंब्ली 2 फाटी असेंब्ली परत प्रश्न हाडटलो म्हळ्यार एसेंब्ली 2 फाटी फक्त एक दिसाचीच जाल्ली कारणान आमकां थंय कांय उलोवपाक मेळ्ळे कडेन ना. म्हणून आतां खास करून मॅडम मेळ्ळे नंतर कळ्ळें की तिणें हो प्रश्न जसो हांव सांगपाक म्हणल्यार तिणें आमचो मडगांव जो आमचो नावेली भागांत एक तिका प्रश्न आशिल्लो कितलेशेच वर्सान लोकांक हें आशिल्लें, तिणें तो व्हेरी म्हणजे वेवस्थीतपणे सुरळीत केलो आनी तो लोकांक पयलीं सोडून दिलो. त्याच पद्दतीन हो बी खूब वर्सांचो प्रश्न हो लोकांचो सोडून दिवचो हो आमी तिका विनवणी केल्ले कडेन आसा. आनी तेजे खातीर तेणें विथीन एक 6 ते 8-10 म्हयन्या भितर हो विशय आमकां क्लियर जातलो इतले तरी आमकां एश्युरिटी आसा. कितले फार्मर्स आसा ते सगळे? फार्मर्स अरावंड टोटल ते जितली फॅमिली गेल्यो ते अरावंड 643 फॅमिली टोटल म्हणजे 27 विलेज त्या गांवा भितर म्हणजे त्या टायमा नंतर बुडपाक गेली त्या टायमाचेर. फूल इश्यू विथीन वीक काबार करता म्हणलं मॅडम. ना एक 6 ते 7 म्हयने लागतले तातूंत भितर काबार करपाक प्रश्न करतले. सादारण नेक्स्ट विकाकच आता फुडल्या आठवड्याकच मिटींग तेणी घेतूंक सांगला. पण WRD डिपार्टमेंट आनी तशेंच आमचे रेवन्यू डिपार्टमेंट जॉयंट मिटींग घेवन विशयाक आमकां काबार करता. एकोमोडेट कर म्हणटा पळय तेन्ना ते रेटीच आनी हेजे तेजे जेन्ना प्लॉट दितले सो ते डिस्कशन कशें जाता की तांकां कशें दितले, कशें दिवपाचे, रेटी कशी आसतली आदल्या तेंपा? ना प्लॉट ऑलरेडी ग्रांट जाल्ले कडेन आसा. आमकां फक्त ते प्लॉट क्लास 2 आसा ते क्लास 1 करून दिवचे हो आमची गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड आसा. आतां इंडिविज्युअल कोण तरी घालपाक गेले जाल्यार आतां ते प्रश्न सोल्युशन जावचें ना. ताका लागून आमी एक कितें करता की गव्हर्मेंटान ते प्लॉट जे मनशाच्या नांवार दिल्ले ताका ती परत तेणी तो प्लॉट तेणी दिवचो त्याच नांवार तेंची ती क्लास 1 करून दिवचे, जेणे करून मागीर नंतर पळय तेंची कितें बायफिकेशन आसा म्हणजे लोकां भितर म्हणजे फॅमिली भितर जर तेंची हें करून घेवपाचें जाल्यार मागीर ते करून घेतले. कितले प्लॉट आसा ते टोटल 643 फॅमिली म्हणजे सगळ्यांक अजून मेळ्ळे कडेन ना. जवळ जवळ 72 फॅमिलीज अजून मेळपाचे आसा प्लस थोडी मिसींग फॅमिली आसा. सो 642 फॅमिलीज 43 फॅमिलीज आसा 27 विलेजीस. सो तूं विचार कर टोटल जे डॅम पळय ओवरऑल सादारण ताणें फाटल्यान जवळ 26-27 किलोमिटर फाटल्यान डॅमाची उदकाची फूग आसा. सो हे सगळे एरिये भितर लोक सगळे सेटल जाले. क्लास 1 कोणाचे जाले ना? क्लास 1 पर्सनल थोड्याच लोकांनी आपले करून घेतले कडेन आसा पूण सगळे लोकांक ते शक्य ना. ताका लागून ती गव्हर्मेंटान करचो विशय. कितले एरिया आहा थिंगा? एरिया आसा ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन एरिया आसा. बरें लॉंग पेंडींग इश्यू आसा 2012 मिटींग आनी 2018 मिटींग इश्यू रायट फ्रॉम 86 इश्यू आतां खंय तरी आमकां आशा आसा की जे प्रमाणान सांगला मॅडम सांगले कडेन आसा आनी तशेंच आमचे मिनिस्टर फिलिपनेरी आमी मेळ्ळे कडेन आतां तांची घराड्यांक वतले. सो ताकाय बी रिकमेंडेशन आमी वतले कॉपी हांगा दिल्ले कडेन आसा. पूण तांचे कडेन हांव पयलीं उलयल्लो आनी पळोवपाचो मिटींग घेवन हांव विशय काबार करता म्हणून सांगले कडेन आसा. सो पॉझिटीव आसा आनी जातलो अशें म्हाका दिसता. सो म्हाज्या लोकांक एक हांव सांगूंक सोदतां की ह्या हितूंतल्यान हो इश्यू जो आमी हाती घेतले कडेन आसा हातूंत
कोणीच पॅनिक जावचें न्ही जेणे करून एटलिस्ट जो गव्हर्मेंट म्हणजे एक मिटींग जाली तर फुडली 1-2 मिटींग जाली तर आमकां कळटलें आनी तातूंतल्यान जर पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा जाल्यार लोकांक ऑपरेशन सॉल्व जातलें. फिलिप नायटीची कितें डब्ल्यूआरटी तेणें कितें सांगलें? ना तांणी क्लियरिटी सगळी एक्चुली आमकां पयली मिटींग आज ते आमकां मेळना आतां आमी तांकां घरा कडेन मेळपाक वतले पूण पयलीं जेन्ना आमी तेजे कडेन बसून उलयले तांणी पॉझिटीव अप्रोच दिल्ले कडेन आसा. आयज ऑलमोस्ट तुमकां आतां 4 वर्सां कंप्लीट जातली सगळ्या हाच्यान एमएलए काम जाता तुमी तुमच्या हाच्यान कितें करता एका सायडीच्यान बीजेपीचे लोक आसा थिंगा वाय दे आर नॉट सपोर्टींग फॉर दीस कॉज. ना हांगा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट कांय ना हो बीजेपी काँग्रेस किंवा बाकीचे कोण विशय ना. पूण गव्हर्मेंट बीजेपीचो आहा न्हू. ना गव्हर्मेंट बीजेपी आसा आनी बीजेपी गव्हर्मेंटा आमी सपोर्ट केल्ले कडेन आसा अजून पर्यंत आमी तेंचे कडेन खंय हें केल्ले कडेन ना तांणी आमकां मानून घेतले आनी जितली काम आमी तेंचे कडेन घातले कडेन ती करून दिवपा खातीर सदांच तेणी आमकां प्रयत्न केल्ले कडेन आसा हितून खंयचेच हें ना. सो होय बी प्रश्न एक आसा कित्याक आमी सीएमा कडेन सुद्दां हो प्रश्न म्हणजे उरयल्लो फाटले खेपे पयलीं रवण खंवटे जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेंचे कडेन तो आसतना बी तो विशय आयिल्लो खास करून आनी हातूंत भितर हांव खास करून मागता की सीएमान तशेंच आमचे डेप्युटी सीएम थंय तेकोन केपें भागांक आमचे आसा सो तांणी हो विशय घेवचो तेच बरोबर डब्ल्यूआरटी डिपार्टमेंट आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टिवली काम करचें आनी ह्या लोकांक न्याय दिवचो इतलें काम मागता. ना पूण कितें 2012 टील नाव कित्याक इतलो डिले तर तांकां मेळपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंट येताले गव्हर्मेंट चेंज जालो हे लोकांचो विचार केन्ना केलो ना आनी अजून पर्यंत सुद्दां खंय तरी गव्हर्मेंट फाटवले आतां आमकां पर्सनली हो प्रश्न जेन्ना फुडें घेवन गेला तेन्ना गव्हर्मेंट खंय तरी विचार करपा बाबू हो प्रश्न कित्याक लागून पयला करून आनी आतां करपाची इच्छा पयली आसपा जाय ती हांव आमचे जे आयचे मिनिस्टर आसा तेंचे भितर ती इच्छा आसा अशें म्हाका दिसता तेज्या प्रमाणे तेंचे कडेन उलयलां आनी तेणी जे एप्रोच म्हाका दिल्ले कडेन आसा आयची गव्हर्मेंटा आमचे जे मिनिस्टर त्या डिपार्टमेंटाक लागता तेंची करपाची इच्छा आसा आनी ते करपाक फुडें घेतलो सो प्रेझेंट फाटल्यान आमी सांगूं रेव्हेन्यू शकना. प्रेझेंट रेव्हेन्यू मिनिस्टराचेर तुमकां विश्वास आसा? विशय आसा दोगांचे आसा रेव्हेन्यू मिनिस्टर एज वेल एज आमचो कितें उतर दिला तांच्यांनी कितें सांगला प्रोसिजर? नो इश्यू आतां फुडल्या आठवड्याक ते मिटींग घेतली आमचे फुडल्या विका भितर आमगे खंयची मिटींग डिस्कस जातली आनी आतां जस्ट आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे त्या प्रमाणे आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवळेकर तांचे हातूंतल्यान ताणें बी मिटींग अरेंज केल्ले कडेन आसा सो मे बी फुडल्या विकाक केन्ना आमची जातली जॉयंट मिटींग आसतली तुमची? मिटींग आसतली. ओके थँक्यू. जेवण